आजकाल तो इश्यू चाललेलो आसा केदार की हिल कटींग चालू आसा, हिल कटींग चालू आसा. लोकांक MLA कडल्यान हेजें उत्तर जाय. हय आयजूय म्हाकाय त्यो ज्यो मॅसेजी आसा त्यो सर्क्युलेट जायत आसा आनी येदे व्हडले स्ट्रक्चर थंय कशें आयलें हेजो क्वेश्चन रायज जाल्या. आनी लोकांक दिसता की सगळ्यांक ते कितें तर प्रायवेट हॉटेल येता थंय जावं आनीक कितें येता बंगले येता तो ताका लागून म्हाकाय इश्यू आयिल्ले आसा. सो हांव एक क्लॅरिफिकेशन दिवंक सोदतां. ती जी बिल्डींग आसा ती जी बिल्डींग थंय आयल्या येदी व्हडली मेगा स्ट्रक्चर म्हटल्यार जाता तुमी दॅट बिलोंग्स टू INS मांडवी आनी ते डिफेन्साच्या अंडर येता. सो डिफेन्साक इनफॅक्ट आय जस्ट कॉल्ड अप कॅप्टन पांडर तो हेड करता थंय आनी तेणें म्हाका सांगलां की तूं येवन आपल्याक मेळ म्हणून. हांवें ताका क्लॅरिफिकेशन मागलां तेजे कडेन की ही जी बिल्डींग आसा डिफेन्साक तेंचे लोकल परमिशन कांय ना, लोकल गव्हर्मेंटाक कांय खबर ना, लोकल बॉडीकूय कांय खबर ना आनी ती एक वॉर कॉलेज आसा अशें ते क्लेम करतात. INS मांडवी म्हणटात पळय ते. सो म्हाका दिसता फाल्यां बीन हांव तेजे कडेन मिटींग घेता आनी तेंचे कडेन कितें क्लॅरिफिकेशन आसा तें हांव तुमकां हाडून दिता तेजे बद्दल. पूण हेका परमिशन्स लोकल बॉडीज कांय इन्वॉल्व ना हातून. लोकल बॉडीकूय इन्वॉल्वमेंट ना भितर आनी गोवा गव्हर्मेंटा तितूनय कांय इन्वॉल्वमेंट ना. ते डायरेक्ट डिफेन्सा अंडर येता म्हणून ते सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन अप्रूव जावन आयिल्ले आसा. दुसरें म्हणजे अशें की थंय रेस मगोस फोर्स हेरिटेज बिल्डींग जावन आसा. हय. बाकीचे जर लोक जर कितें करपाक वयतले तांकां 1000 परमिशनां बफर झोन लागतात आनी खूब कितें परमिशन्स लागतात. टोटली अग्री करता तुमी कितें सांगता तो. ताका लागून हांव फाल्यां कॅप्टन पांडा जो आसा ताका पर्सनली मेळटा आनी कितें क्लॅरिफिकेशन तेंचे कडेन कितें आसा तें हांव घेवन तुमकां तुमच्या फुडल्यान दाखयता.